मायनिंगेक लागून पयरा वाठारांतल्या लोकांक धुल्ल आनी हेर प्रदुशणाचो त्रास सोंसचो पडटा। दुसरे वटेन रोजगार दिवपाक थळाव्यांचेर अन्याय जाता। थळाव्या ट्रकांक लेगीत काम दिनात असो थळाव्यांचो आरोप आसा। ट्रकां सयत आमकां काम दियात अशी मागणी करीत पयराच्या ट्रकवाल्यां सयत थळाव्या लोकांनी सोमारा साळगांवकर कंपनीची मिनाची येरादारी आडायली। तिडकल्ले ट्रक धनी आनी तरणाटे रस्त्याचेर देंवले। जो मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय जायनात तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात असो निश्चय थळाव्यांनी केला। इश्यू फक्त दोनूच आसा, फक्त एक कामगार आनी ट्रकवालो। आमच्या हांगा गांवांत जे ट्रक येयल्ले हाडलेले आसा तेन्ना एक 5 ट्रक आसले सद्या घेवया म्हणून साळगांवकार सांगता कितें एसोसिएशन, आमदारूच सांगता एसोसिएशन म्हणजे आमचो गांव चलना। धूळ भोगता आमच्या गांवांत आमी कळ्ळें न्हू सांगपाक। मेन म्हणजे कितें आतां तांकां आफू येयले एसोसिएशनाक, तर कोण कांयच कमिटी आसा पळय ते सांगता आमचे ट्रक घेवचे ना। जर आमचे ट्रक घेना जाल्यार आमच्या गांवांत कंपनी साळगांवकार नाका। आमी हे सीएमाक वयतले, सीएमाक वयतले, आमदाराक परत वयतले सांगपाक लागून। कारण एम्प्लॉयमेंट आनी ट्रक व्हडले हांगा सद्या गव्हर्मेंटा कडेन जॉब दिवपाक जायना म्हणटून आमी हे दिवपाक लागून ते केल्ले आसा। पण सांगपाक इतले उद्देश की जे बॉडी आसा, जी एसोसिएशन बॉडी आसा ती कोण तांकां रायट दिला, तेंचे रजिस्टर ना काय तांकां कंपनी साळगांव कंपनी आयकता तेंचे आयकता। आनी ती चौगुल्याची एसोसिएशन कंपनी आसले पळय एसोसिएशन तेंचे आहा पळय ते चौगुल्याचे साळगांवकाराचे। साळगांव जस्ट नेवे जाला, साळगांवकारान तेंचे आयकून गांवांक सद्या पाड घालपाची ना। आनी धूळ भोगता आमी तेन्ना परत सांगता जे मेरेन आमच्यो गाडयो घेना ते मेरेन गाडयो चालच्यो ना। आनी गांवांकूय सांगता, गांवांकूय पळयता आमी 4 पॉयंट मारलेले आहा। एक मेडिसीन, सेकंड आमचे वॉटर बील, लेबर आनी कामाक लावपा आनी ट्रक, हे 4 गोश्टी आमची सरकार आमची कंपनीच्या अगेन्स्ट कांयच ना। आनी साळगांव कंपनी सांगूंक शकता जर 50 वर्सां बरें चलूंक शकता जाल्यार आमची 4 डिमांड करा, आमी कंपनीच्या अगेन्स्ट ना। परत सीएमाकूय सांगता, आमदाराकूय सांगूंक शकता। आनी गांवचो ह्या आहा पळय तो सगळो आमकां कंपनी चल्लीच जा, कित्याक 12 वर्सां बंद आसली पण आमी भोगता। पण आयज ही परिस्थिती ना। कितें जाल्यार एसोसिएशन कोण विश्वंभर गांवकर एसोसिएशन कमिटी आसा पळय तो कोण, तो आमकां लागना। कित्याक जेन्ना आमचे ट्रक आहा ते घेवचूच जाय नाल्यार आमी बंद करता। कारण तांकां पंचायती सुद्दां आमी एनओसी दिल्या, ती रिवोक करपाक टायम लागचो ना। रिवोक करतले ते मेरेन आमच्या जायना सोल्युशन, ते मेरेन आमी तांकां सोडचे ना आनी काम चालू करूंक दिवचे ना। आमचें सोल्युशन करूंक जाय तेंच्यांनी। कारण मॅनेजर येता 4 मिटींग जाले, ते कलेक्टर आनी मिटींग गांवच्यांनी कलेक्टरान व्हरता, पुलिसांनी व्हरता। जेन्ना सॉल्व जायना जाल्यार तेंच्यांनी कित्याक येयल्ले सांगत बसता ते। जर सॉल्व जायना तेंच्यांनी वचपाचें आनी जे मेरेन सॉल्व जायना ते मेरेन आमी आमचो लढो करतलो। पैरागांव आहा आमी हांगासर धुळीक लागून खूब अफेक्टेड आसा। आमकां हांगा धूळ बी जाता, ही कंपनी पळयना, कंपनी वयर चालू आसा तर वयर ते शिकतात जाले, पूण वयर एक्टिविटी चालू असल्या कारणान सगळो धुल्लो गांवांत येता। आमी इतले अफेक्टेड आसा, हे आमचे कोणूच पळयना आनी हे आपली एक्टिविटी चालूच थेयता। एम्प्लॉयमेंटाचो विशय आसा, ह्या एम्प्लॉयमेंटा विशय हे कांयच उलयना। हे फुडें म्हणटा मागीर करया, जावचें ना, कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर रावया। कंपनी हांगा आमच्या गांवांत चलता जाल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर कित्याक रावपाचें? आमकां कंपनी अंडर कित्याक घेवंक सोदिना? हेजो आमच्या बद्दल प्रश्न आसा। म्हणून आयज आमी हांगा पर्यंत येयल्ले आसा आनी आमी आतां आडयल्ले आसा। आमी तांकां सांगलें आमचो प्रश्न सॉल्व करा आनी एक्टिविटी तुमची चालू करा, नाल्यार आमी चालू करपाक दिवचे ना अशें करून आमी रावल्ले। काय ना उदीकूय वारें रस्त्यार कांयच ना आनी कितेंच रुल्स कसलोच फॉलो करिना। सो आमकां आमचे डिमांडूय जर फुलफील करूंक शकना जाल्यार ते आमकां कंपनी नाका। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।